हांव सगळ्या म्हज्या तरणाट्यांक उलो मारता। आज तरणाट्यांची संख्या म्हाका थोडीशी कमी दिसता, बट तरी सुद्दां आमी तांकां ह्या अधिवेशनाकडे जोडपाची गरज आसा। कारण आमी जेन्ना स्टार्टअपाचेर उलयता तेन्ना कोंकणी भास आनी स्टार्टअप म्हाका दिसता हाजी खंय तरी कनेक्टिविटी जावपाची गरज आसा। हांव हे उलयता आसतना ल्हान भुरग्यां मदीं कोंकणी भास प्रचलीत करपा खातीर आमी सगळ्यांनी कोंकणी कॉमिक्स आसतले, कोंकणी कार्टून आसतले, कोंकणी जिंगल्स आसतले, कोंकणी देशभक्तीपर किंवा वेगवेगळी गितां आसतली, ही ताजेर येवपाची गरज आसा। आणि हे जर आयले आसत जाल्यार ल्हान भुरग्यांच्या मदीं आमची कोंकणी भास जी आसा ही अजुनूय बी तेंच्या मनाचेर आमी बिंबोवपाक शकतले आणि ती बिंबोवपाची गरज आसा। साहित्यिकांनी म्हाका दिसता निश्चितच रित्या ही चॅलेंज म्हणून घेवची पडटली, ज्या निमित्तात आमी फुडलें जनरेशन जे आसा हे आमचे कोंकणी जनरेशन, कोंकणी अस्मितायेचें जनरेशन तयार जर करपाक जाय आसत जाल्यार ह्या दृश्टीन आमी सगळे जाण प्रयत्न करतले हे म्हाका निश्चितच सांगपाक खूब खोस दिसता।